पणजेच्या मुष्टिफंड स्कुलान चवथीच्या वर्गाक परवानगी घेनासतना NCERTची पाठ्यपुस्तकां लायिल्लीं. प्रश्नपत्रिका मात SCERTचीच येतली म्हूण कळटाच बोवाळ जाल्लो. हाचेर SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकारान भुरग्यांचें लुकसाण जावपाक दिवचें ना म्हूण आश्वासन दिल्लें. मुख्यमंत्र्यानूय विशयांत लक्ष घालता म्हूण सांगिल्लें. मुष्टिफंड स्कुलाच्या दिलीप धारवाडकारान ह्या विशयांत आतां स्पश्टीकरण दिलां. सर, हालीं तुमचे स्कूल चर्चेन आयले ते म्हणटा ते एक विशया खातीर की चवथीक जे NCERTचे टेक्स्ट बुक्स लायले आनी एक्चुअली एग्जाम पेपर येता SCERTचो, सो तेजे वयल्यान एक व्हडलो इशू जालो की चवथीक सरकार SCERT कडल्यान परमिशन नासतना तुमी NCERT लायली म्हणून. सो एक्झॅक्ट इशू कितें हो? नाही, बरोबर. एज पर द सर्क्युलर तांचे धाडलेले ताणें तातूंत ते SCERT किंवा NCERT/NCERTची बूक वापरूं येता अशें हें आशिल्लें तें. अकॉर्डिंगली NCERTचे बूक वापरले. आतां कशें आसा, NCERTचे आनी SCERTचे आनी पेपर तांणी काडला तो कॉमन, तातूंत SCERT हें करतले म्हणटकच वी विल रिक्वेस्ट दी कन्सर्न ऑथॉरिटी अँड सी दॅट नो स्टुडंट वील बी इट वील कॉज डॅमेज टू देम आनी ते जाग्यार पडटलें अशें आमी. पूण जर लॅब्स खंयच्या हेजेर जालो, कारण अशा तरेन हें जाता, कारण आतां आमी पळयता की NCERT जेन्ना शिकोवपाचें आसता तेन्ना टिचरांक ब्रीज कोर्स म्हणून आसता. हय, सो फोर्थाक जावं थर्डाक लायला तुमी, हय, आतां फोर्थाकूय लायला, सो तो ब्रीज कोर्स बीन कितें एटेंड केल्लो? हय, तो केल्लो म्हणून सांगतालो म्हाका. काल एस्टरडे आय आस्क्ड दॅट शी हॅड ऑलरेडी. पूण टिचर्सांनी केल्लो काय म्हणून फोर्थाचो? कारण तशें आसता न्ही, कारण तो सरकारा कडल्यान आसता की जेन्ना तुमी SCERTच्या NCERTक स्विच जाता तेन्ना ब्रीज कोर्स आसता, कारण टिचरांक ते नवें आसता. No, she said yesterday that was already conducted and she attended the course. पूण आतां भुरग्यांचें सर कशें कितें, कारण जेन्ना एग्जाम आतां येतली. नाही, पण आता तशें पण विजावीज इफ यू जस्ट सी द बुक्स ऑफ NCERT आनी SCERT व्हडलें डिफरन्स तशें ना. आनी वस कम वस समज जर आतां हें केलें जाल्यार ते 4 कितें म्हाका दिसता लेसन्स आसात दॅट कॅन बी हें करूं येता, रिकोप करूं येता. बट इवन देन आतां द वे एस्टरडे द डायरेक्टर मिसेस आमची मेघना शेटगांवकारान सांगलां त्या प्रमाणे ते सगळे जाग्यार पडटले. तांकां दोगांकूय स्कोप. पेरंट्सां मदीं एक पॅनीक क्रिएट जालो, कारण तांचे भुरग्यांचे अशें जेन्ना नाही, आतां सांगतले आमी मोमेंट शी हॅज आउटकम दीस थिंग दॅर वॉन्ट बी एनी इशू नाव. इट वील बी सेटल्ड. कारण पूण आतां आमी सर लॅब्स कोणा वटेन म्हणूंक शकता, हेडमिस्ट्रेसा वटेन काय कशें कितें जालें? नाही, पूण इफ यू रीड द सर्क्युलर जाल्यार तें आय कॅनॉट होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल टोटली. पूण एक अशें वासपूस करूं येताली दॅट मायट हॅव बीन लॅब्स. हे सगळे तेवटेन हें जावना न्ही. आनी अनएडेड स्कूल तुमी दिसता? हय, आमचे एडेड स्कूल. अनएडेड. एडेड न्ही. पूण सर आतां सेकंड टर्माक कशें कितें आसतलें भुरग्यांचें? कंटिन्यू जातलें NCERT? ना, आतां ते सेकंड टर्माक कितें जातलें ते मोमेंट वी कम हांचें कितें डिसिजन येता आनी आमकां ज्या पद्दतीन ते सांगता न्ही ते फुडले आमी तांचे कडेन विचार करूनच. पूण आतां पेपर्स SCERT कडल्यान हय, SCERT हय, SCERT ते मॅनेज कशें करतले? ना, NCERTचे पेपर दॅट इज वॉट आय थिंक ऑफ. म्हणजे NCERTचे पेपर येतले हे फावटी आनी SCERTचे येतले आनी NCERTचे आमकां येतले ज्यांनी NCERT हें घेतलें. आतां हें एकूच स्कूल ना. फॉर इयर सेक आय डू नॉट नो, आय डोंट वॉन्ट टू नेम द स्कूल ऑल्सो. पूण आनी अशीं स्कुलां आसा जातून NCERT आनी SCERTचे बुकूय लावना अशें स्कूल आसा. बट इट इज अ इयर सेक. आय हॅव नो दॅट. आनी तुमी पेरंट्सा कडेन कशें कितें आतां हें करतले? आतां मोमेंट हाजें सोल्युशन मेळ्ळें की देन वील एप्रोच द पेरंट्स न्हू. PTAची मिटींग आसा तेन्ना आमी इट वील बी. आतां परत तुमच्या SCERT वांगडा मिटींग आसा हेजेर ऑन दीस पयलीं आतां तांचे कडेन रिक्वेस्ट केला तो कसो कितें हें जाता तो पळोवंक जाय. एग्जामिनेशन? हय, एग्जामिनेशन पुरतो आनी मागीर देर आफ्टर वील गेट बॅक टू द पेरंट्स अँड कन्विन्स देम. पूण टिचर सर खंयच्याच परिस्थितीन एक एन्श्युअर करता की भुरग्यांचें नुकसान करूंक दिवचें ना. आनी दॅट इज ऑल्सो एश्युअर्ड बाय दी डायरेक्टर ऑफ SCERT. टिचर्स सगळे हे आसा म्हणटा तुमी NCERT शिकोवपाक? हय, ते शिकयला न्ही तांणी, ऑलरेडी शिकयलात न्ही. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.